काढून गेलो तो म्हाका असो गळ्या धरून भितून धरलो. तुका तो सोडलो म्हाका कसो तरी हांव सुटलो मागीर पेंवत गेलो हांव. तू तो पेत गेलो भावात गेलो हांव पेंवत सुद्दां न्हू बी. ना बरे कोण बुट्टा काढून गेलो तर असो गळ्या धरून. ओके 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 कितें बरें लक्षांत दवर सगळ्यांक पावर फोर्स केला स्वता जेन्ना बुट्टा तेन्ना सामको तो घट हेंग मारता. खांडेपारचो रेजिडेंट आयज हांगा आमी एकलो आतांच हांगा एक आमी सगळे आसल्याने हांगा लोकल बुडला पयर लास्ट म्हयन्या हांगाच एकलो बुडलेलो. काल वयर हेच्या तो वयर हांगा धांवपण म्हणून थंय बुडलेले. हेच्यान गरमी वाडला पूण लोकांनी अशे अननोन प्लेसींचेर नाका तशी मस्तपणां करूं जायना आनी खंयच्या प्लेसीर येवंक जायना कित्याक अशें इंसिडेंट कंटिन्युअस आनी कंटिन्यू घडत आसा. लोकांनी हेचेर काळजी घेवपाक जाय. सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव शांबा गावडे. हांव धारबांदोडे पंचायतीचो माजी पंच जावन आसा. हांगा अकामीर आतांच एक बुडलेलो आसा तो काणकोणच्यान हांगा खंय तरी पार्टी करपाक बर्थडे पार्टी करपाक आयिल्लो. सो आमी सदांच लोकांक सांगता कितें हांगा न्हांवपाक येवं नाका. अकामी ही दूधसागर न्हंय आसा पळय अकामी ह्या गांव हांगा खुबशे अशे पयलीं बुडलेले आसा. आमी पंचायती मार्फत बोर्ड लायल्ले गेट घातलेली तरी लोक आयकना. लोकांक आमी रिटर्न धाडले गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन आमी पयर फाटल्या आयतारान तेच्या पयलीं आमी सगळ्यांनी मेळोन सगळ्या लोकांक रिटर्न धाडलेले आनी आमी कंप्लेनूय दिल्ली आसा धारबांदोडा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान तशेंच आमी पुलीस स्टेशनाचेर तशेंच फोंड्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान. पण आजून अशें कांयच अशें जावना कित्याक ह्या फाटल्या पयर 1-3 दीस पयलीं तशेंच हांगा दावकोणी थंय एक बुडलो. आयज हांगा बुडलो. तेच्या पयलीं हांगा 2-3 अशे बुडलेले आसा. अशें प्रत्येक अशें वर्सान वर्स अशें बुडत आसा. कितले म्हणून लोकांक अशें आमी पेपरारूय दिल्ल्या तरी लोक आयकना. लोकांक आमी रिटर्न धाडटा तरी आयकना. सो हेजे सरकारान कितें तरी निर्णय घेवन हेजे सामकें पुलीस नाल्यार कोणा तरी डेप्युटी कलेक्टरान कोण तरी मनीस दवरून हो प्रत्येक एटलिस्ट सुटयेच्या दिसांनी हांगा लोक चड येता. सो सुटयेच्या दिसांनी कोण तरी मनीस हांगा दवरचो अशी हांव सरकारा कडेन मागणी करता. नमस्कार. आमी आसात ओकाम धारबांदोडा हांगा. आज दनपारां आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक हांगा येयल्लो एक भुरगो काणकोणच्यान प्रथम सावंत म्हणटा तो. सो तो हांगा फ्रेंडा बरोबर न्हाता आसतना बुडलो आनी घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर सद्याक फोंडा फायर स्टेशन आनी फोंडा पुलीस हांगा येवन तपास ताका सोदपाचें काम सुरू केल्लें आसा. काल न्ही पयर ब्रेस्ताराक दावकोण हांगा एक भुरगो वास्कोचो भुरगो एक न्हाता आसतना बुडोवन बळी गेलो. गेल्ल्या म्हयन्यांत ह्याच ओकाम हांगा एक पुण्याचो दिल्लीचो भुरगो एक बुडोवन गेल्लो. सो गेल्ले कांय दिसा पासून ह्या न्हंयचेर दिसाक हजारो पर्यटक हांगा न्हांवपाक येता. मडगांव, वास्को, पणजी, काणकोण सगळ्याक सिटींतल्यान हांगा न्हांवपाक येल्ले. हांगा पाण्याचो अंदाज येना कारणान बुडोवन मरपाचें प्रमाण वाडलां. सो सरकारान हेजे कडेन गंभीर्याने लक्ष दिवपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. मेन म्हटल्यार हांगा स्थानीक लोक तांकां हाकलून लावपाचो प्रयत्न करता पूण लोक तांकां सोऱ्याच्या नेटार लोक स्थानिका कडेन ते वाद घातल्या कारणान स्थानीक लोक वगी रावन पळयत आसतात. सो एखादी घटना घडल्या नंतर मात्र स्थानीक लोक धांवत येवन हांगा मदत कामाक सुरवात करतात. ओकामच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.